दिवपूत मुनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवल्यांचे माये तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडलेल्या एक खेरीत शेकाय पासायल्या तो तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरसांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटलें तोर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दिमू हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो आमची मागणी देव साहेबीन मागीर मुखार घालता आसतना खेरीतपणी एक आमची माद्र भयण सिस्टर निकसिया तेचे फाल्यां ब्रेन ट्युमर ऑपरेशन आहा बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हणून हे माद्र भयणीक आमच्या मागण्यान धरुया तशेंच जोसफ डिसोसा हो आमचो भाव चड सिरियस आहा तेजेय पासत जेजू कोणे मागुया ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता तो तेच कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना भोगली मोचे मागणे आयकून घे मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू बागेदी प्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूच येसू Bagienti mredace mai, ama papia gativ natikor, atanemcia munnacia viramen. ए देवाचे माये E devace हे mai, म्हजे नोमान emoce naman, तुका गाब्रियल बोडव्या tuka Gabriel Burvia, केलेल्या Kelelea, नोमाना सांगाती Namana Sangati, मानून घे Madunge, नोमान Noman, पेन बोललेले Kurpen हे Bolele, म्हजे नोमान Emoce naman, तुझ्या वैभवाच्या Tucia वैभवाच्या, मुकुटार मुकुटार, धाकटी 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 धाकटी, मोतयां जावन मोतयांचा, म्हूण हांव म्हूण हांव अंतरेकता अंतरेकता, हे संस्थेल्यांचे ए संस्थेल्यांचे, बुजवंडारे बुजवंडारे, देवाचो पूत देवाचो पूत, मुनीस जालो मनीस जालो, तेन्ना तुका संतोष भोगलो संतोष भोगलो, त्याच संतोषान त्या संतोषान हांव मागता हांव मागता, तो उपकार म्हाका मेळून घे मेळून घे, त्या पासत ह्या हांव पासत सगल्यो म्हज्यो हांव सगळ्यो म्हज्यो तुझ्या अनोदा खातीर अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका भेटयता तुका भेटयता, हांव तुजे कडेन हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता खतखत्यान मागता, ज्या खतखत्यान खतखत्यान तुझे काळीज तुझें काळीज जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान लासतालें लासतालें, म्हजी खालती म्हजी खालती मागणी ऐकून घे आयकून घे, आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय म्हाका मेळय. आमेन आमेन. उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये देवाचे माये म्हजो उगडास कर म्हजो उगडास कर, हे बागयो तांकवारी ए बागियो आनी तांकवारी माये आनी माये तुजो हांवें तुजो हांवें सदांच सदांच उगडास करूं उगडास करूं म्हाका आदार दी म्हाका आदार दी. हो बागयोन वो बागियो आंकवार मारी आंकवार मरी देवाचे माये देवाचे जेजू माये लागीं जेजू लागीं म्हजे पासत माग मोचे पासत माग हे निर्मळ ओस्तोरे ए निर्मल ओस्तरे जेजून म्हाका जेजून म्हाका भायर घालूं भायर घालूं केदींच केदींच निर्मी नाका निर्मी नाकाय. मारये मारये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूं आनी म्हजे जिबेन आनी मोचे तुजी जिबेन तुस्त करूं तुजी तुस्त करूं केन्नाच हांवें तामोना जावं तामोना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारये हांव तुजो एक घालतो चाकोर जावंक निर्मी मारिया हांव सगलोच म्हाका तुज्या हातांत घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मन्नाचे निमाणे घोडयेर पोरया तूं म्हाका साडी नाका नमान मारये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगलें म्हज्या काळजान ठावन बोरमासो दवरला मारये तुज्या बोरवाशान पातयोन रावता ताका तूं केदींच साडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावतात तांकां सोडवण मेळो नासतना केन्नाच उरोंक ना नोमान तुका देवा बापाचे दुवे नोमान तुका देवा पुताचे माये नोमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नोमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या टेंपला भाग्यवंती
माये भाग्यवंती माये अदृष्टाक सांपडलेल्यांच्या अदृष्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ये आदाराक ये असक्तांक अस्कोतांक आदार दी आदार दी पोरचे खातीर पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर पाद्री आनी खातीर देवाक आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे तुझे पोवी आनी व्हड नांव आनी व्हड नांव वाकांटा तांकां तुजी केरीत मोजो फावो कर तूं कोरी आवय म्हूण आमकां दाखय हेबो निर्मळ आंकवारी आदमांच्या सगल्या चलयां मदें खालती तूं आमकां तुजे सारकी खालती निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी बागीवन जिवीत दी ह्या पोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुता आमच्या दोनया आमी बोगूंक पावूं आमेन नवेनाचो 5वो दीस कोतावीन आंकवारी भलायकेचे माये आमचे सर्गीचे बऱ्या कोणणाऱ्या आमी तुका नमान कोत्ता तूं इजाबेलीगेर रावली तेन्ना इजाबेलीन आनी तिच्या घोराब्यान जायते उपकार मेळून घेतले वालंकनी तुज्या सिंहासनाचो जागो कसो विचून तूं तुका उलो मातेल्यांचेर आशिर्वाद घालता आनी जायते उपकार तांकां मेळून घेताय कुड्डे आपले दोळे उकोडटात मोने उलोयतात थोंटे भोंवतात कसलो बरमासो नासलेले पिडेस बरे जातात काकुतीचे माये आमचे गोजेवंत भावांक मोजत केल्ल्या पासत आमी तुका दिन वाजता आनी तुझे ओस्तोंगी आमी तुझ्या सोर पदवेदार पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नमस्कार करता तुझ्या आवयपणाच्या काळजाक आमच्यो गरजो उक्त्यो तोर आमचे गोरजां खातीर विनंती कर तुझ्या पुताक अपमान कोतेल्या काकूत मागून घे आनी दारून काळजां मोवाळ कर आनी ते जेजूचे बरे इश्ट जावशे कर आमेन बापाचे नावीन पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन मिसाचे बेटेक सगळीं उबी रावयात आनी गायन करुयात नंबर 822 परमेश्वर राजवत चलयता. परमेश्वर राजवत चलयतात ताचे रात सगळें मोगाचें. परमेश्वर राजवत चलयतात ताचे रात सगळें मोगाचें. परजोलान उजवाल सर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता.
सोमेस्तां लागीं आपयतात आपणाचे भोवती जमयतात परमेश्वर राजवट चलयतात ताचे राज सगळें मोगाचें परमेश्वर राजवट चलयतात ताचे राज सगळेंच मोगाचें शिनवासनार राजा कापेऱ्यान राजवटकी आपली चलयनात प्रितीच्या भुरग्यांक एकठांयतात जोण गोपान वेंगयतात परमेश्वर राजवट चलयतात ताचे राज सगळें मोगाचें परमेश्वर राजवट चलयतात ताचे राज सगळें मोगाचें आमचो देव मोगाळ आनी दर एका दिसा ताची कृपा ताची बरेपणां देव आमचे शीम मेर नासतना ओतयता देवान आमकां हो सोयीक दिला हो सोबीत सुंदर दीस दिला हो आमकां सोयीक दिला सायबीण मायच्या पांया लागीं येवन तिका दिनवासूंक सगल्या बरेपणा खातीर तो सगलें बरें देवा लागच्यान येता म्हूण वळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर त्रिएक देवाक आमी दिनवासुया आनी दिनवाशी काळजांत ह्या मिस्सा बलिदानांत वांटो घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो वेलंकनी मायेच्या 5व्या नोवेनांत आयज आमी भितर सरता आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया कुरपेन बोलोली कुरपा देवा कडल्यान येता आनी आमचेर ती देवून आमकांय कुरपेन भरता आंच पोडव्यान आंकवार मारयेक नोमान कुरपेन बोलोले ह्या उतरांनी पाचाली मारिया देवाचे कुरपेन चोलमोली आनी सदांच ताचेच कुरपेन चियेली आमकांय दर एका संस्कारांतल्यान देव कुरपेन भरता तेन्ना त्या कुरपेन आमी वाडत वचूंक गरजेचें मारयेची देख घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेतना कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां बापा लागीं कुरपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया मोगलिश्टान सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां देवान आमकां कुरपेन बोल्लेलें जिवीत फुक्या देणें कशें दिलां आनी दर एक साक्रामेंत आमकां कुरपेची जोर जाता आमकां हे कुरपेन जियोंक आपयता आसतना आमी पातकी म्हूण उगडास दवरुया देवाची कृपा आमी जायते फावटी पातकाक लागून ओगडायले आमच्या चुकीची दूख दवरुया आनी पिराचित रितीन वांटो घेवया आमी देवाचे कुरपेन वाडत वचूंक ताची खुशी आमी चुकता तेन्ना आमी ओगडायलोले कुरपेचें जिवीत परतून आमकां कुंसाराच्या संस्कारांतल्यान फावो जाता पूण जायते फावट आमी पातक केलां म्हूण जाणा जावन लेगीत ह्या संस्काराचो फायदो आमी काडूंक फाटीं उरल्या आमचें जिवीत बदली नासतना पातकाचें जिवीत आमी आपणायलां आनी कुरपेचें जिवीत ओगडायलां असल्या आमच्या वागणुके खातीर दूख दवरून देवाची माफी मागुया Somiak kaglutkur Somiak kaglutkur Krista kaglutkur Krista kaglutkur Somiak kaglutkur Somiak kaglutkur
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे आयचे मीस हांव तुमच्या इंतेसांवां पासत भेटयता. ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसांवां बापा मुखार दवरूया. पयले सुवातेर उगडास करुया सगल्या भावा भयणांचो जांकां मेजर ऑपरेशनां आसात. जायत्या जाणांक ट्युमराचें ऑपरेशन आसा, जायत्या जाणांक ओपन हार्ट सर्जरी आसा, जायत्यांक लिवर ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट असले गंभीर ऑपरेशनां आसात. तर ह्या भावा भयणांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवाचो पिकोवणीचो हात तांकां मागुया आनी तांचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्या पुरो म्हूण मागू. खेरीत पडी मागुया सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत जीं काम सोदतात. आमची भावा भयणां परदेसान आसात, आमची तरणाटी गोंयां आसात जांकां कामाची गरज आसा, तांचोय उगडास करूया. जायतीं जाणां भुरग्याचें देणें मागूंक हांगा आयल्या, तांचोय उगडास करूया. जायतीं जाणां आपणाक बरो जिविताचो सांगाती सोदतात, तांचे पासत मागूया. जायतीं जाणां पिडेंत आसात, कुडीची दूख तांकां आसा, बेणान दुखता, हात दुखतात, शांती ना, तांचे पासत मागुया. उगडास करुया सगल्या आमच्या भावा भयणांचो जांणी आपल्या पासत आमकां मागूंक लायला. आमची जाणटीं आसात, घरां आसात, आमची पिडेवंत आसात जीं पिडेक लागून हांगासर येवंक पावूंक ना, जीं टीव्हीचेर मोबायलाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांचे पासत मागूया. तांच्या कोश्टांनी एकसूरपणान देवाचो सांगात तांकां मागू. आयज आमकां कुरपे वयर नियाळ आमी कोत्तेल्या. आमच्या जिवितांत जर कसली असोक्ताय आसा जाचेर हांव जैत व्हरूंक प्रयत्न कोत्ता पूण त्याच पातकान हांव पडटा. घोडेक म्हाका सोऱ्याचो वो जुगाडाचो असली एडिक्शन आसा. हांवें म्हज्या उस्तोंगी प्रयत्न केला पूण म्हाका हाचे जैत व्हरूंक मेळूंक ना. सायबीण माये लागीं मागुया की आमची गरज बापा लागीं व्हरून आमकां ह्या पातकांतली निवारूं. सर्वेस्परा देवा, भोव बागिवंत आंकवार मारेक आमी आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल. आमच्या सोबियां तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्येर पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यानो, आत्मो सोगताचो ताव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूण फकत मनशा भितर आसा तोच मो वळखता. तशेंच देवाचे गूण फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्ल्या ती देणी जाणो जावंक आमी देवा तावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्योच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यातावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्या वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगल्याक वस्तूचो ओर पारखूंक जाता, पूण ताचो काशा ओर कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जाय, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवूंक जाय. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतरें. देवाची उरतकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमिया तुजें उतर.
सोम्या तुझे उतर विवो मोचे जिणे आमकां रातची वाची मेळटा म्हज्या हातान सासणीक सोंपतूप देवा करचो मनशा रुपान संवसारान आयलो उतरां कोरन्यो मोग देवाचो आमकां तुवें कोरीत केलो उलोय सोम्या उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता उलोय सोम्या उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता सोम्या तुजे उतर जिवो तुज्या जिणेक आमकां रातची वाची मेळटा म्हज्या हातान उतर तुजें जिवीत दितात वाचूक लोल्याक वा दाखयतात कोश्कोतोल्याक विसो दितात रुदोन कोतोल्याक बुजवून दितात उलोय सोम्या उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता उलोय सोम्या उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता उद्गार गावंक सगळीं बरावयात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu watani jivitu jivitachi vati ramkaga Jesu स्वतानी रस्तो तू स्वताच्या रस्त्यार आमकां घाल हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गलिलेंतल्या शहरांत देवान गब्रियल दुताक एके आंवकोरेसरी धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले आंवकोरेचें नांव मारिया आसले आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें नमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नमान कसले जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हळें भियो नाका मारिया देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळा आयक तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हे नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटाली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर ससनाच्या ससनाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हळें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडतलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें
पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटाली. आनी पळय, तुजे सैरी एलिझाबेथीन जाणटा पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांसडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वालांकानी सायबिणीच्या पोरबेच्या तयारेच्या 5व्या नोवेनांत भितर सोदता. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया कुरपेन बोल्लोली. आमी चण एकलो हीच उतरां नोमान मारिया ह्या आमच्या मागण्यांत उचारता. आनी ह्या मागण्यांक 3 भाग आसात. आनी हे 3 भाग सायबीण माय लागीं भेटूंक गेल्ल्या मनशांनी वो आज बोडव्यान तिच्या संबंदा विशीं हे तांणी उदगारले. देखीक पयलो जेन्ना गाब्रियल दूत आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आज आयकतात, सायबीण मांयचो भेटूंक वेता तेन्ना तो तिका नोमानाच्या उतरांनी अशी पाचारता. नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. मोगलिश्टानू, ही उतरां गाब्रियल दुताची. दुसरी आमकां उतरां मेळटा ती सांत एलिझाबेथीची. जेन्ना ती आपले मावशे भयणीक सायबीण माय भेट करूंक वेता तेन्ना तिच्या कुसव्यान आसलोलो बाळो खुशालकायेन उडी मारता आनी ती तिका म्हणटा, तूं कुरपेन बोल्लोली आसा आनी सोद्यो तुज्या कुशीचें फळ. आनी तिसरो, नोमान मारिया कुरपेन बोल्लोले. हे मारिया उतर इग्रोज मात ह्या मागण्यांत घालता, कित्याक सायबीण माय आमच्या अणभवांतल्यान कळून येता ती कुरपेन बोल्ल्या म्हूण. मोगलिश्टानू, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या सोडवणेच्या इतिहासाचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. देखीक आदल्या कोरारान आमी पळयतात कशे भाशेन देव एक पोरजां विचता. पयलो संवसार घडटा, मागीर पोरजां विचता आनी तिका आपल्या वाटान चलोवंक लायता. आनी हाकाच लागून जायते फावटी तो आंज बोडव्याक आपलो संदेश घेवन मनशां लागीं धाडटा. आनी ताची देख म्हळ्यार आब्राहाम. आब्राहामाक कितलेच फावटी आंज बोडव्यान भेट केली. आमी जर नवो कोरार उगडलो जाल्यार आमकां मेळटा कशे भाशेन हो आंज बोडवो कितल्याशाच भावांक मेळटा. देखीक जाकारियासाक बागयोन जुजे. पूण ह्या आंज बोडवेच्या विजिटाक आनी सायबीण मांयक जी भेट गाब्रियल दूत दिता ताचे मदें एक म्हत्वाचो अंतर आसा. आमी पळयतात कशे भाशेन ही आंज बोडव्याची भेट भोव पवित्र आनी जायते फावटी मनीस ह्या आंज बोडव्याक मानान रेस्पेतान वागता. पूण जेन्ना गाब्रियल दूत आंकवार मारयेक भेट करूंक वेता तेन्ना तो तिका नोमान कुरपेन बोल्लोली अशी म्हणटा. तो तिका मान दिता. हातूंतल्यान आमकां कळून येता कशे भाशेन आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली. आमी पळयतात आंकवार मारयेक मेळचे पयलीं आंज बोडवो मनशाक केन्नाच नोमानाची उतरां वो रेस्पेतान ताचे बुकार बाव करून केन्ना उलयनासलो. आनी हाचें कारण म्हळ्यार आंज बोडवे मनशाहून वयले, कित्याक तांचो सोयम डिग्निटी मनशाहून वेगळी. देखीक ते ओत्मीक जीव आमकां स्तोत्रांनी मेळटा. 103 स्तोत्र वोळ 4 त्या ओत्मीक सोयंबाचेर. आनी आमी जर मनशाचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां कळोन येता कशे भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकान अब्राम असो म्हणटा, हांव धूळ आनी माती. दुसरी वोस जी आंज बोडव्यांक आनी मनशाक सापरत कोत्ताली ती म्हळ्यार ते सदांच देवाच्या संबंदान ताच्या हाजीरपणां ताचे मुखार ते आसतात.
हे आमकां दानियेलाच्या पुस्तकांत 7वे स्वर 10वे वळींत मेळटा आनी आमी पळयतात कशे भाशेन मनीस पयलो देवा सांगाता भोंवतालो पूण मागीर पातोक केल्या उपरांत तो देवा लागच्यान पळून वेता आनी हेंच आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकान 54व्या स्तोत्रान 8वे वळीन मेळटा. आमी देवा लागच्यान लिपता. आनी तिसरी आनी मुखेल वस्त जी आंज बोडव्यांक आनी मनशांक सेपरात दवरता ती म्हळ्यार ते सदांच देवाच्या लोकलोकांत आसतात. ही आमकां जोबाच्या पुस्तकान 25व्या अवेस्वरान 3रे वळींत मेळटा. आनी हाकाच लागून सायबीण मायक भेटचे पयलीं आंज बोडवे मनशाक केन्नाच नोमान करिनासले. पूण मोगल इश्टनो जेन्ना हो गाब्रियल दूत आंकवार मेरेक भेटता तेन्ना तो तिचे भितर कुरपा आसा ती वळखता आनी तिका नोमान कोत्ता. आनी हाकाच लागून सायबीण मायच्या जिवितान कुरपा कशे भाशेन आसली आनी ती आमचेहून वेगळी कशी आसली कुरपेन हाचेर आमी ल्हानसो नियाळ कोत्तेले. पयले सुवातेर कुरपा जावन आसा देवाचें देणें जें देव फुक्याक मनशाक दिता. आनी कुरपेचो म्हत्वाचो परिणाम म्हळ्यार कुरपा आमकां वायट म्हळ्यार पातका विण जियोंक आपयता आनी आमकां बरीं तत्वां मूल्य बरें जिवीत जियोंक आपयता. आमी जर सायबीण मायचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन सायबीण माय पातका विण जल्मली तिणें जेजूक पातका विण सांबाळलो आनी आपल्या पुराय जिवितान तिणें पातोक आदारलें ना. हाका लागून आमी तिका कुरपेन बोल्लोली अशी म्हणटा. दुसरी वस्त म्हळ्यार ती कुरपेन बोल्लोली कित्याक तिणें जेजूक आपल्या कुसव्यान सांबाळलो. आमी पळयतात कशे भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या अवेस्वरान 20वे वळीन म्हणटा पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या गोरवान देवाचो पूत संबोवतलो. आनी हाकाच लागून ती कुरपेन बोल्लोली जाता. आनी तिसरें आनी निमाणें म्हळ्यार आंकवार मारिया जाता आमकां सगल्या पवित्रपणाची खुणां कुरपेची जोर. आनी हाकाच लागून जायते फावटी जेन्ना आमी संकोश्टान पडटा जायते फावटी जेन्ना आमी पातकान पडटा तेन्ना आमी तिचो आला शिरो मागतात. तिचे लागीं आमी प्रार्थना कित्याक ती जावन आसा कुरपेची जोर. ती जावन आसा आमची मागणी देवाक पावयता तसली अस्तोरी. ती जावन आसा एक आवय जी आमकां आदार दिता. मोगल इश्टनो आमी सगलीं पयलीं देवा सांगाता भोंवतालीं आनी हेंच आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. आदाम आनी एव देवाच्या संबंदान जियेतालीं ताचें रूपणें ती दीसभर पळयतालीं. पूण जेन्ना ती पातोक आदारतात तेन्ना ती देवा लागच्यान कोडसोतात. हेंच आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. आनी पातोक आमचें रूपणें बिगडटा कित्याक आमकां देवाच्या सैमान रचल्यात. हेंच आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या अवेस्वरान 20 आनी 7वे वळीन मेळटा. आनी हाकाच लागून जी कुरपा देवान आमकां दिल्या ती वायटो इबाडटा आमकां पातकांतल्यान देवा लागच्यान पयस वता. आयज आमकां सायबीण माय पातका विण जियोंक आपयता आनी आपले कुरपेक उलो करूंक आपयता. मोगल इश्टनो सायबीण माय जाली आमकां सगल्यांक एक सोडवणेची खुणां कित्याक तिणें देवाच्या मिसावांक हातबोट लायलें आनी आपलें योगदान दिवन सोडवणदाराक ह्या संवसारांत जल्माक हाडलो. आनी आमी जीं पातकां नासलीं तांकां सवस्ताय आनी बरेपण आनी सोर्गीचें इनाम फावो केलें. आयज सायबीण मायचो उलो आमकां जोण एकल्या आमी तिचे सारकी कुरपेची मनशां जावं. पूण आमी जाणो आमी मनीस कशे वसो आनी असोकतायक लागून जायते फावटी आमकां जेन्ना ताळणी येता आमी ताळणेन पडटा आमी पातोक आदारता आनी देवान दिल्ली कुरपा ओगडायता. हो आमचो ओंत न्हय. सायबीण माय आमकां सांगता ल्हानविकायेन आमची चूक ओळखून घेवं. ल्हानविकायेन जी इग्रोज मातेन आनी देवान आमकां उपाय दिल्यात तांचो फायदो काड. आनी हे उपाय म्हळ्यार कितें साक्रामेंत. आनी सगल्याहून व्हडलो साक्रामेंत जो आमकां देवाचे कुरपेन परती हाडटा तो म्हळ्यार कुमसाराचो साक्रामेंत. मोगल इश्टनो आमकां काय बरो सोयीक हांगा आसा आनी म्हाका काय बरें दिसता जायतीं जाणां आमची भावा भयणां ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंताचो ह्या हांगा वेलंकनी आयल्या उपरांत फायदो घेतात. ती वेतात आनी आपलें कुमसार बरे भाशेन कोत्ता आनी कुमसारा वरवीं देवाची भोगसणें आमकां मेळटा. आमी परती कुरपेन वाडटा. मोगल इश्टनो जायते फावटी आमी निराशी जाता. जायते फावटी आमी निच्यो घेवता
आमचें जिवीत बदलतलें म्हूण, पूण आमी परतून परतून त्याच पातकान पडटा आनी हाकाच लागून निर्सावून आमी आमचें जिवीत सोडून दिता. आयज जेजू आमकां आपयता कुरपेची मनशां जावं. कुमसाराच्या साक्रामेंताची वाज आमकां केन्नाच येवंक नाका. आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन जितले फावटी म्हाका दिसता तितले फावटी हांव कुमसार जावं गोचेचो. जर म्हाका दिसता हांव कुरपेच्या जिवितान ना जाल्यार म्हाका कुमसाराची गरज आसा. हांव जर जेजूक म्हज्या काळजांत शेवता जाल्यार म्हजें काळीज आनी मन हांवें नितोळ दवरूंक जाय. तर मोगालिश्टांनो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता, जीवन जेजू ह्या आल्तारार येता. हो आल्तार जाता आमकां खुणा देवाच्या मोगाची. जेजू ह्या संवसारान आमच्या मोगा पासत जल्म ताणें घेतलो. ताणें 2000 वर्सां फाटीं जो योद आमचे पासत भेटयल्लो, तोच योद दर एका दिसा यादनीक ह्या आल्ताराचेर भेटयता. हो योद जावन आसा मोगाचो योद. हो योद जावन आसा कुरपेचो योद. ह्याच मोगाचेर, ह्याच कुरपेचेर, देवाचेर आमी पातयोया आनी दर एका दिसा सायबीणमाची देख घेवन कुरपेचें जिवीत जियोय. आयज आमच्या जिवितान एक निश्चय घेवया. आयच्यान हांव म्हज्या जिवितान बदलणी हाडूंक वावुरतलो. आयच्यान हांव देवाची खोशी सोदतलो. आयच्यान म्हज्या असोकतायेचेर हांव जैत वतलो. आयच्यान हांव कुमसाराच्या साक्रामेंताचो बरो फायदो घेतलो आनी सायबीणमायची देख घेवन ल्हानविकायेन देवाचे कुरपेन भरलेलें जिवीत हांव जियेतलो. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सोगली उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावुरतना देवाचे कुरपेन बोललेले ते जावंक आनी हेच कुरपे वरवीं आपल्या स्वर्गीच्या राजाच्या पोरगोटणारा ते जावंक बापा लागीं तांकां बळ आनीक आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सगळ्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाची सेवा करतना सगळें वायट पयस करून सदांच स्वताच्या मार्गार ते चलून वचूंक आनी ह्या वरवीं देशाची कोरी उदरगत करूंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. दर एका संस्कारान आमकां देवाची कृपा मेळटा. जी कृपा आमकां आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटणार जावंक आदार दिता. तर देवान दिल्ले कृपे वरवीं जेजूची बरी खबर सगळ्यांक परगोटूंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. पातक कोताव तेन्ना आमी आमचे कुरपेचे जिवीत ओगडायता आनी कुमसाराच्या संस्कारांतल्यान ओगडायलेलें कुरपेचें जिवीत देव आमचे पातकां बोगसून आमकां परतून दिता.
तर आमी ह्या संदान संस्काराचो भरपूर उपयोग करूंक आनी जाता तितले फावट ह्या संस्कारांत वांटो घेवंक कुरपेचें जिवीत परतून मेळून घेवंक आमकां आदार आनी बळ देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. बो सोर्गींच्या दोयाळ बापा, आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता. दर एकल्याक आमकां तुवें कुरपेवून जिवीत जिवंक आपयलें. ही कुरपा सदांच सांबाळूं आमचें जिवीत तुका मानता ते भाशेन जिवंक तूं आमकां आपयता. ही आमच्या प्रयत्नांत तूं आमकां आदार दी. आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कांय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या. ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. धानांत वेळार गीत गावयात. स्वीकार कर सोम्या हें फूल. Svikar kosomia je ful, činit moća sukače, tulin porun veća pojle, koltu te tuža mogače. Svikar kosomia je ful, činit moća sukače, tulin porun veća pojle, koltu te tuža mogače. Dejvik fulađela tužja, sojvik čini vurvi moća, stan kjenis favora maka, foto in karko inaka, stan kjenis favora maka, foto in karko inaka. मोच्या बाबा भयणानो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पर मानून घेवंक. सोर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवय आयच्या ह्या नोवेनान खेरीतपणी आमी मान दिता. हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेवन ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणे तुजे देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोव म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर्वेस्पोरांतय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. उय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी कुरपा परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाता आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi
सुर्याचो रीन ताराचो मोग गोड गोड जोगला गोड तोपाचो तुगले तुझा सगळे चलतात सगळी रोचना बोजोन कोतात व्हडल्यान गायतात आपले दिनवास निरोन तोरी सोडटात तुळास उत्सव ही दोनया तुका जोय जोय पोवी पोवी दोलबाराचो चोरवेस पोतू स्वादीक फोलाक सोबीत फोलाक सुकणी झाडां पाचवी शेतां दोंगर कोळपाक फातर जमीन ताव नासलोलो सागर समीर आख्खी प्रितूम सगळो संवसार बोल्याक देवा तुज्या वैभवान उत्सर्गी दोनया तुका जोय जोय पोवी पोवी मोगलिश्टानो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खरेपणी हाजीर जाता आमची गरज सोकेपणान ताचे मुखार दवरूया पयले सुवाते देवाक आर्गां दिवया कुमसाराच्या साक्रामेंता पासून आमची कितलीशींच पातकां देवान भोगशिल्या आमकां कुरपेचें जिवीत दिलां ह्या वेळार जरी तर हांवें कसलोय निचो घेतला म्हजें जिवीत बदलूंक हांवें प्रयत्न म्हजो सुरू केला जाल्यार तोय निच्यो देवा मुखार दवरूया जर म्हज्या जिवितान कसलें पातक आसा जाच्या साखळ्यांनी हांव बांदून उरलां जे म्हाका बोगोर बोगोर पातकान उडयता जाचे जुयत व्हरूंक हांवें प्रयत्न केला पूण बोगोर बोगोर हांव निराशी जालें असलें पातक आसा जाल्यार तें बापा मुखार दवरुया कृपा मागुया ताचो आदार मागुया ह्या पातकाच्यो साखळी तोडून देवाचो भुरगो वो भुरगे कशें स्वतंत्र जिवीत जिवूं बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुले तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरा Bavartaco good poor go to ya. Somjan Jezu tuđe moronami somorom tam tuđe ponor život ponami porgotam tuđa enja ami odrektam. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाम, टी सगायराज आमच्या गोळी बापाम आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगलिश्टानो, देवाक पातक्यांची वीट येना पूण पातक्याची येता. आनी हेच कितें जेजून आपल्या जिवितान दाखयलें. तो पातक्यांक जिवीत बदलतल्यांक वेंगोयता आनी पातोक सोडूंक तांकां आदार दितालो. हीच कृपा आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली.
आमकां शांती दी आमकां शांती दी हो जावन आसा जिवोन जेजू जो आमचो खूब मोग करता तो ह्या संवसारांत आमचेच पासत आयलो ताणें आपलें जिवीत कुर्सार खिलायलें आमकां सासणाचें जिवीत उगोडपाक तो जालो कुरपेची जोत ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शोधना गीत गावयात नंबर D38 सोम्या जेजू ये सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालोय सासणांक तुजें येवजोन जाले आमचे मोदें बिराकोचें सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान 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 मनशा सोयपान कालतो जालोय साकरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां कानूर रोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान 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 पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बापा सारकी आमकां कोत्ताय
भाव भयण तुझी आमी सगळी तिरान आयल्या तुझे सोशी सोमिया जेजू ये तू आमच्या काळजान 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 ध्यान मन आमचे तुझेर देवता उस्के कोती तुझेर सोदता आमकां तुका समर्पिता जिवीत आमचे तुका वंता सोमिया जेजू ये तू आमच्या काळजान 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 तुका वेगून चोरत रेखता सदांच तुका चितकून रावता तुझ्या मोगान काळजा पेटून सुखबान तुझे आमकां भोगून सोमिया जेजू ये तू आमच्या काळजान सोमिया जेजू ये तू आमच्या काळजान प्रार्थुया सोर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मारयेचो उडास करून सोर्गीचें जिवीत दितोलें जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भोगताच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन मोगलिश्टानो सदांचे पुरी आतां 11:30 मागणें सुरू जातलें आनी 12 फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें तेच पुरी चोत्र आयदोरात सांजे 4 ते 5 वाजता सांती साक्रामेंताची भोजवण आसतली तर मागतलो सगल्यांनी ह्या भोजवणीन वांटो घेवचो तेच पुरी चोत्र आयदोरात 4 ते 5 कुमसारां आसचीं ना पूण मागीर 5:30 ते 6:30 कुमसारां आसतलीं आनी सांजे वेळार सदांचे भाशेन 8 वाजता पुरसांव आसतलें आमचें पुरसांव निमाणें सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार शेवटाक गायन करुयात. नोमान 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 मरिये. Noman mori, noman tuka kota. Balka balka ami balka tuji, arga tuka dita. Donu ye asota, ulo tuka marta. Rakon rakon amsi rakon kotai mon. Kalsan tandin wasta. Akwari mari moka lumai kitli dulok nirmon. Disnyan dip kai tai dom dom shibrai tai shiuran tuzo pormon. Ulit tujilan magoy am shitan saun udok shiton. Raktu amka, pautu amka, sampai sodas nirmon. Raktu amka, pautu amka, sampai sodas nirmon. Noman, 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 noman mori, noman tuka kurka. Balka, balka, ami balka tuji, arga tuka dita. Donu ye azota, ulo tuka marta. Rakon, rakon, amchi rakon kotai mun, kalsan tandin wasta. Akwari mori mogal mai kitli dulok nirmon. Diskan dip kai tai dom dom shibrai tai shiuran tuzo pormon. Burnik tu jilan bagoy am shitan zaun udok shiton. Raktu amka pautu amka, sampai sodas nirmon. Raktu amka, pautu amka, sampai sodas nirmon.